सिटीच्या फुडल्यान म्युन्सिपालिटी आसा. म्युन्सिपालिटीचे स्टाफ आसा तुमी पयल्ले आसा. हांगा सगळे बशी आसा डेली फुलां काडटा आनी ट्रान्सफॉर्मराचेर उडयता. तांकां बेशिस्त आसा. आनी स्वच्छ भारत अभियान म्हणटा. हांगा दिपाली नायक आसा चेअरपर्सन. तुम्ही पयला आसतलें ताका आपाचो बॅनर लायलो आसा. फाटल्या वाटेन बॅनर आसा. अशेशे कितलेशे ट्रान्सफॉर्मर आसा. गोरवां फिरता. तांकां सेफ्टी म्हणटा ते कांयच ना. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक कांयच पडलेलें ना. इलेक्ट्रिकाची जेई सगळे वास्को बायणां तुम्ही पयल्ले आसा की हांव एकूच सांगता की चेअरपर्सनाक जावं चीफ ऑफिसराक, वास्कोचो आमदार जावं मुरगांवचो मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर, जे 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 खंय तुजे ट्रान्सफॉर्मर आसा तेजेर मातशी बेगीनच्या बेगीन कारवाई जावची. जेई कित्याक एक्शन घेयना. जश्यो वायरी पयला आसतले तुमी वायरीचे मेंटेनन्स ना. हांव एकूच पावर मिनिस्टराक सांगूंक सोदता तूं अख्खें ब्युटिफिकेशन करता हे तुका मात पासून दिसना काय. सांगचें म्हटल्यार आमचे जे पावर डिपार्टमेंट आसा तेणी हेजेर सामकें निग्लेक्ट केल्लें आसा. स्पेशली ट्रान्सफॉर्मर. बाबा ट्रान्सफॉर्मर म्हटल्यार कितें, जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो सर्टन एरियाक आख्खी इलेक्ट्रिसिटी दिता. तुम्ही पळयता आसतली हो जो ट्रान्सफॉर्मर हेची हालत सामकी बरबाद जाल्लेली आसा. सेकंडली म्हटल्यार हांगा फेन्सिंग म्हणटा ते अजिबात ना. बाबा हो डेंजर झोन हो. हांगासर कोणाकूय शॉक येवंक शकता. सेम वे हो दुसरो सनसडो जाल्लो आसा. तुम्ही पळयता आसतले हांगा कचऱ्याचे डबे हाडून दवरला. तुम्ही हांगा डबे हाडून कित्याक दवरला. जो कोण कचरो जो दिना तो हाडून हांगा उडयतलो पूण तो ओवर फिलिंग जाता आनी आख्खो ट्रान्सफॉर्मराच्या जाग्यार घाण जाता. सो हेजेर हांव मागता म्युन्सिपालिटीन हेजेर एक्शन घेवची. एक तर हे डबे सायडीक काडून दवरचे. हांगा हो रायट प्लेस न्हू हांगासर डंप करपाक. तुम्ही स्वच्छ भारताच्या नांवान 40 रुपया घेता. गरीब लोकां कडल्यान तुम्ही 40 रुपया घेवन कितें करता. तो कचरो हाडून हांगा घालता ट्रान्सफॉर्मरा कडेन. सेम वे तुम्ही पळयता आसतली जी गोरवां आसा ती कचऱ्या कडेन खावपाक येता. तांकां समज शॉक लागलो जाल्यार जबाबदार कोण. इतलो पडलेलो ही म्युन्सिपालिटीक हिंगा पडलेलें ना. दुसरे इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर हिंगा आसा जाल्यार हिंगा एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटाच्या मनशांनी चोवपाक लागलेले की हिंगा उजो बिजो अगर पेटलो जाल्यार ट्रान्सफॉर्मराक एक प्रॉब्लम जातलें आनी व्हडलो हिंगा सिटी भायणा सिटीचे अंदर हे भाशेन अगर जाता जाल्यार कितें फायदो. एक म्युन्सिपालिटीन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. या तो ट्रान्सफॉर्मर जे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटान बीन चोवपाक जाय, चॅक करपाक जाय. ह्याच भाशेन जायते जालेले मांगूर जालेले आहा. हेचे पयलेले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हेचे ट्रान्सफॉर्मर खंय खंय आहा थिंगा कोयर पडलेलो. इतके ट्रान्सफॉर्मर आसा पळय तेजे फुडसून जास्ती घाण पडलेले आसता. जास्ती प्लास्टीक पडलेले आसता. जायते आसता. सो थंय आमकां थोडी गोरवां थंय गायी आमचे कुत्रे ते खावपाक वयतात. सपोज ते गायींक बी सो घेवन कितें जाता जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतले. सो थोडे आमचे गार्बेज काडटात प्लास्टीक बी कितें सामान काडटात. सो तेमकां रिस्की ते. सो हेजेर खंय ते गोवोरमेंटान